कीर्तन 39. देवा मुखार मनशाचे किरकोळपण. हांवें म्हळें, म्हज्या वाटांची हांव सत्राय घेतलों, अशें हांव म्हजे जिबेन फाता करचो ना. खोटो मनीस म्हजे मुखार आसा पर्यंत म्हज्या तोंडाक बांदपास घालतलों. हांव मोनो आनी शांत रावलो, व्यर्थ हांव ओगो रावलो, म्हजी कंत वाडली. म्हजे काळीज भितरल्या भितर लासतले, पूण हे सगळे चिंतून एक उजोस जळ्ळो. म्हजे जिबेन हांव उलोवंक लागलों. सर्वेस्परा म्हजो शेवट म्हाका कळीत कर. म्हजें आवक आनीक कितल्या दिसांचें तें सांग. म्हजें जिवीत कितलें अतेर म्हूण म्हाका दाखय. थोडींच वेता लांबायेचें आवक तुवें म्हाका दिलाय. तुज्या दोळ्या मुखार म्हजें जिवीत कांयच न्हय. वय, हर एक मनीस फकत एक स्वास. वय, हर एक मनीस एके सावळे भाशेन वेता. सगळ्यो ताच्यो राटावळी व्यर्थ. आपणें जमयलां तें कोणाक मेळटलें तें तो खरेंच नेना. तर आतां सर्वेस्परा हांव कितें आशें? तुजेर दवरला हांवें म्हजो भरवोसो. सगळ्या म्हज्या पातकांतलो म्हाका निवार. पिश्यांनी म्हजो केबडायो करूंक दिनाका. हांव ओगो रावतां, म्हजें तोंड उक्तें करिना, कित्याक तुंच हें सगळें करून आसाय. तुजे कर्ग म्हजे वयले पयस कर. तुज्या हाताच्या मारान म्हजो विबाड जाला. मनशाच्या पातकाक लागून तूं ताका केस्त लावन नीट करताय. ताका मोगाचें आसा तें सगळें साणशी भाशेन तो ग्राशिताय. हर एक मनीस फकत एक स्वास. सर्वेस्परा म्हजें मागणें आयक. म्हज्या उल्याक खाण दी. म्हज्या रडण्याक भेरो जायनाका, कित्याक तुजे मुखार हांव एक वाडसूर, म्हज्या पुर्वजां परी परखो. हांव भायर सरून वचून आनीक ना जावचे आदीं म्हाका इल्लो सुशेग मेळचे खातीर तुजे नदर म्हजे वयली काड. आमेन.